पी टीचरांक वेगवेगळ्या खेळांची माहिती आसप आणि ते खेळ तांकां खेळपाक येवप गरजेचें आसा. तांणी दर एका खेळांत प्रभुत्व मेळोवंक जाय आणि तांकां सगळ्या खेळांचें ज्ञान आसपाक जाय अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता. तशेंच खेळ तरणाट्यांक व्यसनां पासून पयस दवरूंक शकता. देखून शारिरीक शिक्षण शिकोवपी शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांक तांच्या आवडीच्या खेळांत वांटो घेवपाक प्रोत्साहन दिवचें अशेंय मुख्यमंत्री सावंत सांगता. आयकात. दोन गजाली लक्षात घेयात. तुम्ही फिजिकल टीचर किंवा तुम्ही कोचीस, एक्सरसाइज इज कंपल्सरी फॉर यू. न चुकता आय एम डुईंग इट म्हणून सांगता. 100% हांव रेग्युलर करता, न चुकता ॲटलिस्ट मिनिमम हाफ एन अवर टू द 45 मिनिट्स. फक्त आउट ऑफ स्टेशन जर गेलो जाल्यार केन्ना केन्ना पॉसिबल जायना. तुमची फिजिकल फिटनेस जर उरना जाल्यार तुम्ही दुसऱ्याक फिजिकल फिटनेसाचेर सांगूंक शकना. पण आमी फिजिकल टीचर असल्या कारणान जेन्ना आमी भुरग्याक शिकयता ते आमी जर करीत रावले जाल्यारूच आमी भुरग्याक शिकोवपाक शकतले. आनी हे भुरग्याक शिकोवप ही काळाची गरज आसा. दुसरी गजाल, तुम्ही कोचीस, तुम्ही फिजिकल एज्युकेशन टीचर, गेम खेळात राव. डिफरंट गेम्स. ते दीस गेले, टीचर फक्त येतालो क्लासान बोर्डार शिकयतालो, एकूच फक्त ती पीटी घेतालो आनी हे जालो ना. Now we want to prepare the students for the different games, not only for the Olympic and national games आणि येते. तर ज्याची एक्सपर्टीज कितें आसा ताका तातूंत ट्रेन करपाची गरज आसा. म्हणून तुमकां जे आसा पळय न्ही, इट इज अ नॉलेज ईच अँड एवरी फिल्डांतली जाय. फक्त फुटबॉल, कॅरम, कोचीस एकूच न्ही, ऑल स्पोर्ट्स. आनी ताका लागून हो वर्कशॉप आसा. आनी ती जर नॉलेज तुमी घेवपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता ताचो खूब बरो उपयोग आमी सगळ्या भुरग्यांक करून दिवपाक शकतले. म्हणून तुम्ही ऑलराउंडर आसपाची गरज आसा. फर्स्ट टायम स्पोर्ट्स आनी सायन्स ह्यो दोनूय गजाली एकी कडेन येयल्या. वॉट इज द ऑब्जेक्टीव ऑफ दीस? स्पोर्ट्स आनी पयलीं स्पोर्ट्स वेगळो आशिल्लो, सायन्स वेगळें आशिल्लें. आतां ते दीस उरूंक ना. नाव द न्यूट्रिशन इज मस्ट. ओके, कॅपेसिटी बिल्डींग इज मस्ट. त्याच बरोबर रुटीन प्रॅक्टीस इज मस्ट. फिजिओथेरपी इज मस्ट. परत स्पोर्ट्स मेडिसीन इज मस्ट. ह्यो सगळ्यो गजाली ताजो प्रिलिमिनरी स्टडीज वो आमकांय खबर आसप गरजेचें आसा. बींग एज अ स्पोर्ट्स टीचर तुमी जितके तांकां स्पोर्ट्सान इनवॉल्व करतले, तुमी जितके तांकां वेगवेगळ्या गेम्सान इनवॉल्व करतले, तुमी जेंकां जितक्यो ताका जाय ती, मागीर तो कोण चॅस आसूं नी किंवा कोण टेबल टेनीस आसूं नी जाल्यार आनी कितें आसूं नी, तुमी जितके तेजें पॅशन कितें आहा ती पळोवन ताका इनवॉल्व करतले, तितके अशा बाकीच्या सगळ्या म्हणजे जेका आमी म्हणटा की एडिक्शन आणि ह्या सगळ्या गोष्टी पासून तो सायडीक रावतलो. ही वील फोकस ऑन हिज हेल्थ, ही वील फोकस ऑन हिज फिटनेस, ही वील फोकस ऑन हिज करियर. आणि इन लॉंग रन जेका आमी म्हणटा की नशामुक्त युवा, विच इज एन विकसीत युवा विल लीड टू द विकसीत गोवा अँड विकसीत भारत. आणि असा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर असा त्या सायडीच्या भुरग्यांक घेऊन आमी खूब बऱ्या पद्दतीत कशें करपाक शकता हाजो विचार, हाजी आयडियाज ह्या 3 दिसाच्या वर्कशॉपा वयल्यान तुम्ही सगळ्यांनी दिवची. आमी नशामुक्त गोवा आणि नशामुक्त भारत हो करपा खातीर सातत्यात सगळे जाण काम करपाक शकता. आणि ताका लागून द बेस्ट मिडियम जर खंयचे आसत जाल्यार विच इज द स्पोर्ट्स. आणि त्या खातीर युथाक इनवॉल्व करपा खातीर स्पोर्ट्स ह्या सॅक्टरांतल्यान आमी करपाक शकतले.